गोंयच्या प्रमोद सावंताच्या सरकाराक 6 म्हयने पुराय जाल्यात। वेंचणुका पयलीं सरकार येतकच 6 म्हयन्यां भितर मायनिंग सुरू करतले म्हण सरकारान उतर दिल्लें। मात अजून खण वेवसाय सुरू जावपाची कांयच लक्षणां दिसना। बेगींतल्या बेगीन कायदेशीरपणान पावणी करून मायनिंग सुरू करचें म्हण गोवा फॉरवर्ड पक्षाचो निमंत्रक विजय सरदेसाय उलयला। आरडीएक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट। गोंयच्या प्रमोद सावंताच्या सरकाराक आज 6 म्हयने जाल्ले आसा। इलेक्शनाच्या टायमार देशाच्या गृहमंत्र्याक मायनिंग बेल्टान हाडून ह्या गोंयच्या बीजेपीन भाशण दिवपाक लायिल्लें आनी ताणें उतर दिल्लें की बीजेपीक जर लोकांनी मत मारलें, मायनिंग डिपेंडंटांनी जर सपोर्ट केलो जाल्यार 6 म्हयन्यांनी बीजेपी सरकार मायनिंग परते स्टार्ट करतले आनी डबल फोर्सान रिस्टार्ट करतले। ताजे मागीर मायनिंग एक्टिविटी रिज्यूम जावची म्हणून मिनरल कॉर्पोरेशनाच्या अंडर मायनिंग आमी स्टार्ट करतले अशें सरकारान खूबदां अनाउन्स केलें। आज आमकां अशें दिश्टी पडटा की मायनिंग एक्टिविटी म्हणटा ती सुरवात जावपाचे कसलेच संकेत ना, कसलीच लक्षणां दिश्टी पडना। फक्त एक्टिविटी सुरवात जाल्या म्हणटा ती डिफेक्शनाची एक्टिविटी, जी 2019 लास्ट टायम ताणें केल्ली ती आतां परते ताणें डिफेक्शन करपाक स्टार्ट केल्लें आहा। मायनिंग एक्टिविटी जावंक ना, डिफेक्शनाची एक्टिविटी सुरवात जाल्ली आहा। ओपोजिशनाक विकते घेवप आनी बीजेपीन भितर घालप हें दाखयलेलें आहा। मायनिंगाच्या लोकांची पोटां मारलीं, लायव्स एंड लायव्हलीहुड्स इन गोवा हॅव बीन एफेक्टेड ड्यू टू फेलियर ऑफ द गव्हर्मेंट टू एन्श्युअर रिझम्पशन ऑफ लिगल मायनिंग। म्हजो आमच्या पक्षाचे वतीन एक डिमांड आसा की बेगींतल्या बेगीन लिगल मायनिंग एक्टिविटी सुरवात करची, ऑक्शन करून, आनी ऑक्शन करतना ब्लॉक वायज ऑक्शन करनाकात, कित्याक एक पुंजपतीच्या हातान सगळी गोंयची मिनां काडून ताच्या हातान दिवपाचें षडयंत्र फुडें उरनाकात। लीज वायज ऑक्शन करात आनी लीज वायज ऑक्शन केलें आनी बेगींतल्या बेगीन जर सुरवात जालें जाल्यारूच गोंयचे जनतेक न्याय मेळटलो, ना जाल्यार गोंयचे जनतेचें ह्या सरकाराक प्रमोद सावंताक पडूंकूच ना हें सिद्ध जातलें आनी हें पडूंकूच ना हें सिद्ध जाल्लें आसा। फुडेंय बी तें आनी सिद्ध जातलें।